नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नव्या काँग्रेस पक्षावयल्यान काँग्रेसीचे फुडारी आक्रमक. भाजपा विरोधी मतांचे विभाजन करपा खातीर तयार केला नवो पक्ष. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेचो आरोप. गोंयची वीज वेवस्था टाटा पावरा कडेन दिवपाचो चल्ला यत्न. विजयाचो दावो. सरकारान गोंय काडला विकपाक. विजयाचो सणसणीत आरोप. दोन म्हयन्या पयलीं हॉटमिक्स केल्ल्या कालांगूट साळगांव वाठारांतल्या रस्त्यांचेर पडल्यात फोंडकुलां. फोंडकुलांनी भरला उदक. रस्त्याची बेगोबेग करची दुरुस्ती थळाव्यांची मागणी. नवो पक्ष तयार जाता काय ना हो काँग्रेसीचो अंतर्गत विशय, सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय. जाल्यार हो नाराज कार्यकर्त्यांचो पक्ष मिकी पाशेकोन केलो दावो. सुदीन आनी दीपक ढवळीकराक सोडले जाल्यार कोणूच ना मोगू पक्षात. ह्या पक्षाक कळना मनीस जोडपाक. आदलो मंत्री दीपक पावसकराची खर टिका. गोवा फॉरवर्ड पक्षात करतलो प्रवेश. पावसकरान दिली हिंट. अयोध्येतल्या राम मंदिर चोरयेच्या प्रकरणातलो मुखेल सूत्रधारांचेर करची कारवाय. आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाची मागणी. राज्यात गोवा काँग्रेस पक्ष स्थापन जावपाच्या हालचालींक लागून राजकीय मळार खवदळ निर्माण जाला. काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, अंजली निंबाळकर हांच्यांनी ह्या विशीं प्रतिक्रिया दिल्यात. भाजपा विरोधी मतांचे विभाजन करपा खातीर नवो पक्ष तांच्यांनी तयार केल्ल्याचो आरोप माणिकराव ठाकरेन केला. जाल्यार गोवा काँग्रेस हे नांव वापरपाक काँग्रेस पक्ष आक्षेप घेतलो अशें अंजली निंबाळकरान स्पश्ट केला. गरज पडली जाल्यार ह्या प्रकरणात कायदेशीर पर्यायांचोय विचार करतले अशें तिणें सांगिल्लें आसा. जाल्यार गोंयच्या मतदारां मदीं फूट घालपा खातीर भाजप नव्या पक्षाचो वापर करीत आशिल्ल्याचो आरोप युरीन केला. आपने देखा होगा, तो मैंने तो अभी तक ना सोशल मीडिया देखा ना कोई ऐसी पार्टी. हर प्रदेश में 5-10 पार्टी हर चुनाव के पहले खड़ी हो जाती है, लेकिन ये तो कोई पार्टी का यही नहीं. बीजेपी उनके पीछे है, ये सबको पता है. लेकिन कोई भी गोवा की जनता उसमें फंसने वाली नहीं है. अब सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन क्यों उसको ये करने की कोशिश बीजेपी ऑब्जेक्शंस फाइल्स करेगा. ऑब्जेक्शन उसके मतलब नाम के एसीसी या फिर जीपीसी से अपोज करेगी इस नाम के लिए. देखिए, मैंने तो अभी कुछ बात उसके लेने की ये बात करने लायक भी कुछ बात नहीं है, लेकिन बीजेपी इस तरीके से बातें करेंगे ये तो आप समझ सकते हैं. जब चुनाव आता है तो चुनाव में बीजेपी का जो हथकंडे रहते हैं हर जगह पे, ये इस तरीके से झूठी बातें फैलाने की उनकी कोशिश है. No, we will object, obviously, because see, if anyone is using your surname or your name, you obviously have to object for this such things illegally, whether it is possible or not, whether in the ECI there are provisions whether you can put this thing a name or not. We'll see it whenever, howsoever we go in for objections. But only the question time and again arises that this party, whatever rumors are being spoken, is being formed by some of the Congress leaders. That is the main thing. So how would you react on that? Because these Congress leaders, you might have worked with them also. Who is the Congress leader in that? Who is the president of the party? Who is the vice president of the registered party? Are they primary members of the Congress? Have they worked for the Congress? Have they participated in the protest taken out by the Congress? Have they, the office which this party has registered, has there any connection with the Congress party? Is also the question, no? If anyone says we are Congress and we are forming and we are splitting and narrative goes on from BJP, how can we shape that narrative? We can't. आम्ही 4 वर्सां उलयताय की बीजेपी पार्टी पडया ऑपोजिशना मडे फूट घालपाक जायते प्रयत्न करतले. 2022 कोणा खबर नासली 6 म्हयन्या भितर TMC येयली. TMCन कितें केलें, येयल्यो जायते लोकांक नवी सकाळ आनी नवी ऑकॉल जायते दिले, कार्ड दिली, क्रेडीट कार्डा भाशी 50,000 5,000. हेंका कोण हाडले, कितें हाडले, लोकां मदें कन्फ्युजन करपाक. आनी कन्फ्युजन जेन्ना कोताय एक डिस्ट्रॅक्शन. दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रॅक्शन. लूजिंग मिजरेबली. What the BJP has is crores of rupees, and they will use these crores of rupees
to divide Goan people based on religion and caste. This is what they have done. आणि सेक्युलर लोकांमध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न करतले. हांवें कितें ह्या पार्टीचें सांगपा आशिल्लें तें ऑलरेडी सांगलें. म्हाका BJPच्यो डिस्ट्रक्टीव टॅक्टिक्स आसा ताका फॉलो करनासतना त्यो हें करनासतना म्हाका तेंगेलें तें डिस्ट्रक्शन करपाक सोदतात. तें करनासतना आमचें जें काम चालू आसा तें काम चालूच उरतलें BJP विरुद्ध. BJP तेंचो नॅरेटिव्ह आमचे खातीर सेट करपाक शकना. विरोधकां मदीं गोंधळ आनी संभ्रम हो चालू आसतना गोंय सरकारान गोंय विकपा खातीर काडला असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला. विजेच्या मुळाव्या सुविधांचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्या उपरांत आतां टाटा पावरा कडेन दिवपाचो यत्न चालू आशिल्ल्याचो दावो विजयान केला. तशेंच कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान असो प्रस्ताव जो आशिल्लो तो न्हयकारिल्लो. तसोच निर्णय गोंयांत कित्याक घेना हाची जाप मुखेलमंत्री आनी वीज मंत्र्यान दिवची अशें विजयाचें म्हणणें आसा. आणि सरकार सगळें गोंय विकून काडला सरकारान. आनी ओपोजिशना भितर अंदाजुंदी आहा. ओपोजिशन पक्ष हे जाता, नवो पक्ष जाता, आनी कितें जाता कुफुनाव जाता. सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर. हो हांव चार्ज कित्याक करता. आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नोकरो पूण तुमी चॅक करा. पंचायतींक NOC मागिल्ली आहा. NOC कितें मागल्या की टाटा पावर आनी मागला पळय रिक्वेस्ट for consent from local authorities within the state of Goa for grant of license to the Tata Power Company Limited for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, ओव्हरहेड केबल्स घालपाक, पोल घालपाक सगळे पयशे सरकारान मोडप आणि डिस्ट्रीब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पावरान करप. हे कितें म्हळ्यार गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान. होच प्रस्ताव गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हॅज सेड दॅट वी विल थ्रो दिस इन द डस्टबिन, दॅट द कॅबिनेट विल डिसाइड नॉट टू एक्सेप्ट दिस टाटा पावर्स call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivkumar can do it there, why is the double engine Sarkar not doing it here? Cabinet meeting kaal घेतल्या Chief Minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? Electricity Commission. There may be a commission. My information is the Chief Engineer Power of Goa has opposed this vehemently. Yet somebody is trying to bring this through the back door. 2 महिन्या पयलींच हॉटमिक्स केल्ल्या कलांगूट साळगांव वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात. पावसान हो रस्तो उदका पोंदा गेला. हाका लागून थळाव्या लोकांसयत वाहन चालकांक बरे त्रास सोंसचे पडटा. ह्या सुवातेर अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मजगतीं रस्त्यांच्या वायट स्थिती विशीं कलांगूट पंचायतीन संबंदीत प्रशासनाक पत्र बरयलां अशें सरपंच सांगता. और बॅड कंडिशन न्हू, दिस इज वर्स कंडिशन. हो रोड आतांच केल्लो आहा. मेन थिंग हो रोड आतां जस्ट बिफोर मान्सून केल्लो आहा. आय थिंक हार्डली 2 months बिफोर अँड दिस इज द रोड कंडिशन. म्हाका म्हणपाचें आहा की इतले तुमी करता, स्पेंड करता, आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे घालता तुमी. आता मायकल लोबो आणि जोझफ सिक्वेरान केला करताना तुम्ही इतले व्हिडिओज घालता की रोड केला, इनॉग्रेट केला, हे केला. हो मागीर 2 महिन्यान कित्याक काडिना व्हिडिओ आनी तुम्ही हे कित्याक पळोवन कित्याक हू इज रिस्पॉन्सिबल, कोण मॉनिटर करतलो, कोण कितें म्हणून कितें समजना म्हाका. असं कित्याक लागून हे सगळें. दिस इज एज गुड एज अटेम्प्ट टू मर्डर. कित्याक ताचेर कोण करता पळय ताचेर कित्याक एक्शन ना. दिस इज हॉरिबल रोड फुल. आय थिंक शिवाजी हे आसा स्टॅच्यू आसा पळय सालिगांव आपल्या कलांगूट हाचे पर्यंत फ्लोरेंटाइन पर्यंत फुल असोच आहा आणि तो आता पॅचअप केला, तो पासून वर्स केल्लो आहा. आय रिक्वेस्ट कन्सर्न ऑथॉरिटी टू टेक एक्शन अँड डू समथिंग अबाउट इट. लुक इनटू इट बिकॉज दिस इज टू मच ऑफ करप्शन. ऑन ओटरायर जुनाचेर ही सालिगांव Kalagut Cement to Boviaj at Naikawado has been sunk
thereby posing danger to the public, pedestrian and the vehicular traffic, as the road has sunk due to non-maintenance of the said work, which was carried out by the office of WRD. WRD मागीर आमकां एक लेटर केली की ऑन 29/6 की तो रस्तो तेणे करूंक ना, पूण तो इन व्यू ऑफ द मॅटर बी टेकन अप विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटीज म्हणलें. सो आमी आतां पयलेर ह्या म्हयन्याचे पयलेर आमी हेका बरयला, एक्झिक्युटीव इंजिनियर WD टू हेल्प रोड्स पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट, तेका बरयला आमी इमिजिएटली हें काम करूं म्हणून. आतां आमी नको हे रस्ते PWDचेर पडटा, पंचायतीचेर पडना. सो आय कॅन आन्सर ऑफ PWD कोडेन करूंक जाय ते. आमी आतां लेटर बरयल्ली WRD म्हणटा आमी करूंक ना, यू रायट टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीज द रोड्स इज द PWD डिपार्टमेंट. सो तांकां बरयलें आमी. असो पळय केन्ना आन्सर येता तो. एंड आय फील दॅट रोड विच इज नियर द पेट्रोल पंप इज व्हेरी बॅड शेप. जेन्ना थंयसर PWDची पायपां घातलेली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पायपां घातलेली, तेन्ना तेंच्यांनी रोड खणून ती पायपां घालून परत ते सारकें करून दवरलेलो. पण जेन्ना थोडोसो पावस पडलो तेन्ना परत तो रोड खचलो. सो आमी रिक्वेस्ट केलेले की तो रोड परत सारको करचो म्हणून, आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट मानून तो केलो. पण जेन्ना आतां पावस सुबेज पडलो तेन्ना परत थंयसर पोटमोल जाल्यार परत तो खचलेलो आसा. सो सरपंचान लेटरूय केला PWD की परतून हो प्रॉब्लेम आमकां जाला, सो रिपेर करचो म्हणून. आदले मंत्री दीपक पावसकार हाणें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या म्हटल्यार मोगो पक्षाच्या सध्याच्या फुडारपणाचेर खर टिका केल्या. सुधीर ढवळीकार आनी दीपक ढवळीकार हे सोडले जाल्यार पक्षात प्रभावी फुडारी कोणूच ना अशें ते म्हणटात. योग्य वेळार काम जावपाक जाय, कामाक कळाव जालो जाल्यार कांयच फायदो ना. जाल्यार 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक मोगोची फक्त 2च उमेदवार म्हटल्यार 2च जाण वेंचून येतले असो दावो सध्या पावसकारान केला. मजगती गोवा फॉरवर्डात बेगीनूच प्रवेश करतलो अशें पावसकारान हिंट दिलेलें आसा. टिकेटीचो अजून निर्णय जावंक ना, टिकेट मेळूंक ना जाल्यार सुद्दां पक्षा खातीर वावुरतलो अशें पावसकारान सांगलां. एमजी कोण टिकला? सुधीर आनी दीपक ढवळीकर सोडून एमजी खंयचो कॅन्डिडेट टिकला ते सांगचे. हांव टिकपाक हांव टिकलो ते वेगळें. कित्याक लागून टिकना अशें? तो म्हणजे ते टायमार कितें आसता, ते टायमार ती कामां जावपा जाय. पावस पडोन जातरे रेनकोट आनी छत्री दिवप हे योग्य न्ही. बुक्स शिक्षण स्टार्ट जाता तेन्नाच दिवपा जाय. त्या टायमार तो निर्णय घेयना. पार्टी कोण घेयना? सो मुखेली पार्टी MG पार्टीचो मुखेली जे आमदार निवडून येतात ताका सांबाळूंक कळना. आनी म्हाका दिसना गोंयांक तेजे 1 या 2 27 हय 1 या 2 तेज्या वयर म्हाका खंयच्यान दिश्टी पडटा. आनी पुरो ताका 1-2 आमदार निवडून येवन सरकारा भितर खंयच्या सरकार. आनी फाल्यां आमचे विजय बाबा सरकार आसल्यार तो आसना जाल्यार तोच आसतलो. तुमकां आश्वासन दिला तुका टिकेट दिता म्हणून प्रवेश करपी म्हणून सांगला? ना हांवें प्रवेश करपाक हय म्हाका विजय बाबा सांगला प्रवेश केल्यार दिता, जाता तितले बेगीन कर, टिकेट दिता म्हणल्यार. मागीर टिकेटीचे पयलीं प्रवेश कर, कार्य कर. आनी कोणी प्रवेश कर जाल्यार आतां 6 म्हयने होगेच उरले. आनी कोणी प्रवेश केलो आनी बरो समज कार्यकर्ता आसा ताकाय तिकेट मेळूंक शकता. हांवूच दावेदार न्ही. म्हाजें कार्य पळोवन गोवा फॉरवर्डाची समज तिकेट दुसऱ्याक दिली आनी तूं कार्य करतलो मागीर. आतां तिकेट कोणाक दितलो? पणजेकाराक काय मडगांवकाराक सावड्ड्यार तिकेट दिवचो ना. सावड्डेकाराकच तिकेट दितलो. आनी सावड्डेकार सगळे म्हाजे मित्र आसा. बरो म्हाज्या विचाराचो म्हाका समज कॅन्डिडेट समज विजय सरदेसायन दिलो जाल्यार डेफिनेटली हांव ताका सपोर्ट करता. कित्याक आमदारूच जावन डेव्हलपमेंट करप हे म्हाका दिसना. डेफिनेटली जनतेच्या आशिर्वादान विजय सरदेसायाचे फुडें गव्हर्मेंट जातलें. पूण गोवा फॉरवर्डात तुमी प्रवेश करपाक तयार आसा? डेफिनेटली म्हाज्या लोकां कडेन उलोवप चालू आसा आनी काही योग्य टायमार योग्य निर्णय घेतला. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन अयोध्येंतल्या राम मंदिरात चोरयो जातात. भक्तांनी दिल्ले भांगर, रामाची पादुका, हार आनी रोख रक्कम चोरून व्हेल्यात.
उत्तर प्रदेशातले भाजप सरकार तशेंच केंद्र सरकार हे प्रकरण डांबपाचो यत्न करता. आमी आवाज काडले उपरांत हे प्रकरण FIR नोंद जाली. भाजप भगवान प्रभू श्रीरामाचो वापर फक्त मतां खातीर आनी पयशां खातीर करता. केंद्र सरकार अयोध्येच्या राम देवळांतले चोरी प्रकरण लिपयता. ह्या प्रकरणांतल्या मुखेल सूत्रधारांक खर ख्यास्त जावपाक जाय अशी मागणी आपाचो निमंत्रक अरविंद केजरीवालान केला. पणजे जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने. तो चोरी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग. पता नहीं कितनी चोरी हुई है. चोरी हुई, लेगी क्या? बड़े लोग पकड़े जाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है. कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला. हो गई, भगवान का हार गायब हो गया, भगवान की पादुका गायब हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब. 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला. 8 महीने के सीसीटीवी के फुटेज गायब हो गई, मोदी जी को पता नहीं चला. आपको आवाज भगवान राम से प्रार्थना कर सकता हूं कि इन पापियों को छोड़ना मत, कठोर से कठोर सजा दे रहा इनको. प्रतिमा कुतिनोन काँग्रेसीत परतून प्रवेश केल्ल्यान नावेलेचो फुडारी आनी समाज वावुरपी जॉर्ज बरेटोन खर टिका केल्या. फाटल्या दिसांनी काँग्रेस भाजपाची बी टीम म्हणून प्रतिमा कुतिनो टिका करताली. तशेंच गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराचेरूय गंभीर आरोप केल्ले. तरी लेगीत प्रतिमाक पक्षात प्रवेश कसो मेळ्ळो असो प्रश्न बरेटोन उपरासलो. तशेंच प्रतिमाक वेंचणूक लडोवपाची आशिल्ली जाल्यार अपक्ष म्हणून लडोवपाची आशिल्ली, आमी पुराय तेंको दिवपा आशिल्ले अशें बरेटोचें म्हणणें. एक मिनट पयलीं देखून ते उलयताले की काँग्रेस बीजेपी बी टीम म्हणून आपण कंडम करता बीजेपी बी टीम म्हणून. आनी आयज तूं परतून काँग्रेसाक गेले आनी ग्रीस कितें चोयता? तूं कितू त्याने उलयलें मरे करप आनी हें तें तुवें म्हणून. आतां तूं कितें पयशे लागून कोता वो कित्याक लागून कोता म्हाका खबर ना. त्या ग्रीसाक खंयचारो कोता आनी हायकमांडाक खंयचारो हो नायलकार भायर सोले मरे. तूं पयलीं शिवरी टिकेट दिता शिवरी बाबड्या भोंवण आयलो. आनी होते सिद्धेश भगत काँग्रेसाक गेलो तेक भोंवण आयलो आनी लास्ट तुमी तें कितें चलत काय न्हू. आनी डिफॉल्टराक घेता तुमी काँग्रेसाक एक उलयला गो. प्रतिमा तुमगे गुड फ्रेंड नो डावट इट, बट ते कितें उलयला तुम आतां तुका टीव्हीचेर दाखयता मरे बीजेपी अशें बीजेपी तशें काँग्रेस. आनी आतां ते बीजेपीचे उलयता काल वस्तान बीजेपी बी केअरफूल हांव पण येयला म्हणून म्हणजे यो केअर फॉर बी टीम टू सपोर्ट बीजेपी. हे म्हणजे खातीर म्हणून वता कित्याक तूं आतां येयला काँग्रेसाक ते बीजेपी सपोर्ट करपाक. कित्याक तूं पयलीं म्हणटा न्हू बीजेपी काँग्रेस हें म्हणून आमेले बी टीम म्हणून. तर तूं कित्याक आयलें बी टीमाक? तूं इंडिपेंडंट राव, आमी आतां वी आर देयर विथ यू इंडिपेंडंट बस. चोया तूं कितू कापास आहा ते. काँग्रेसाक कित्याक गेलो तूं? काँग्रेस डिफॉल्टर पयलीं सद्या ग्रीस इज अ डिफॉल्टर. तो गेलो सोड गेल्लो तेकाय काडलो. तो कितें कोणें हें केला ना. सो हांव मागोता हेको हायकमांड ऑफ दिल्लीचो तो कोण येयलो तो तेका मागोता. आनी अंजलीक आमगे सारके फ्रेंड आमगेले हे आहा ते निंबाळकर खानापूरचे ते आमकां सारको वळखता. तेका सांगलो हांवें की तुमी आतां हें काँग्रेस न्यू शिवरी बी गेला ओके व्हेरी गुड. पण हें कितें काय म्हणून डिफॉल्टर परतून घेता आनी परतून काँग्रेस आहे म्हणून तो म्हणत होता. ते काल प्रतिमा उलयतना म्हणले की आपल्या आंगान ऍसिड आहा म्हणून. ऍसिड आहा म्हणून तुझे ऍसिड असल्यार तू इंडिपेंडंट बस म्हणटा. बस इंडिपेंडंट बस न्हू ते न्हू कितू कापास जाता म्हणटा तुका इंडिपेंडंट बस तूं वी आर देयर विथ यू. बट हेच कोण न्हू तूं बी टीमी आनी तूं काँग्रेस कोण सपोर्ट करता तुका? आतां लोक उलयताय तुगे एगेन्स्ट. तूं फाटीं म्हणटा काँग्रेस बी टीम आनी अशें तेशें सगळ्यांक क्रिटिसायज करता तूं इलेक्शन केला हेंका तेंका. आतां तूं कित्याक गेलो परतून तितू? तूं कितें मेळ्ळा म्हणे कितें मेळ्ळें तुका? ते रोखड्या सोळ्यान आपा गेलो तूं काँग्रेस बंद न्हू चोर आनी हेचें तेचें बी टीम आपा पूण वच तूं आप बरें न्हू आपा पूण वच इंडिपेंडंट बस तूं कापास जाल्यार वी आर देयर विथ यू. गुन्यांव फाट्यान गवळी वखदां आड कारवाय करीत आसगांवच्या 29 वर्सां पिरायेच्या रामेश्वर धारगळकार हाका अटक केल्या. म्हापशा वाठारांत धाड घालून पुलिसांनी ताचे कडल्यान सुमार 1,20,000 रुपयांची एक्स्टसी गुळयो जप्त केल्यो. तशेंच गवळी वखदाची तस्करी करपाक वापरिल्ली दुचाकी आनी हेर सामान लेगीत पुलिसांनी जप्त केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा.
फेब्रुवारी 2026 सावन बिग बी कॅसिनो बंद जाल्ल्यान 12 फळां आनी भाजीपालो विक्रेत्यांचे सुमार 1.5 कोटी रुपयाची थकबाकी दिवपाची आसा असो आरोप विक्रेत्यांनी केला. आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेवन विक्रेत्यांनी कॅसिनोचे धनी चिट्टी बाबू घंटा आड कारवाय करपाची मागणी केल्या. जायते फावट ताचे कडेन संपर्क करपाचो यत्न केल्लो, मात ताचे कडल्यान कांयच प्रतिसाद मेळूंक ना अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. ह्या संबंधी पुलिसां कडेन कागाळ आनी कायदेशीर नोटीसूय दाखल केल्या अशें तांचें म्हणणें. हांव बिग बी कॅसिनोचो वेंडर, थिंगा हांव वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लाय करतालो आनी जाले आतां 5 म्हयने 2 फेब्रुवारीक कॅसिनो शटडावन जालोलो. तेका आमकां नोटीस गावूंक ना, कांय ना. आमी तेजेर कंप्लेन घातली अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर 21 तारीख. मागीर तो कॅसिनो सीज जालो थिंगावर. मागीर 10 तारीख आमी हिंगावर इशू रेज केलो, गोवा एसेंब्लीन इशू रेज केलो. थिंगावर गिरीश बोरकर एमएलए आमचो आनी LOP इशू रेज केलो आनी थिंगावर आमचो थिंगा CMान आमकां एश्युरन्स दिले की कंप्लेन दी आनी मागीर तुमी हे घेतले म्हणून. सो आमी ते सगळे कंप्लेनी सुद्दां घातले. आमचे अजून तेजेर चिट्टी बाबूचेर एक्शन येवंक ना. आतां 5 म्हयने जाले आमकां पेमेंट येवंक ना. आतां 30 तारीख तेणी एक रिप्लाय दिला हेजेर मिडियाचेर की पेमेंट केला म्हणून सगळे वेंडर्सांक. सो ते फॉल्स एलिगेशन तेणी आमचेर सांगला की आमी हे करता, हे पेमेंट घातला म्हणून. हय, इफ तेणी पेमेंट घातला जाल्यार आमकां स्टेटमेंट दाखोवचें तेणी कशें कितें तें. आनी आमकां एक गव्हर्मेंटाचो एक हे तो जस्टीस गो म्हणून एक आमी एक न्याय मागता, कित्याक की आमचेर एक जावचो म्हणून एक हेल्प करून आमकां ते एक रिकवरी करता. एक अशें जावपाक जायना अशें भायले मनीस येवन शट सोमते कंपनी शट करून सोमते व्हरून आमकां अशें करता. ऑलमोस्ट आतां 1.5 कोटी माय जाता वेंडर्साचे पेमेंट पेंडींग आसा. स्टाफाचे तशें सॅलरी घालूंक ना तेंच्यांनी. आतां स्टाफाचे अरावंड 250 स्टाफ आहा, तेंची सॅलरी घालूंक ना 1 म्हयन्याची तेंच्यांनी. प्लस मागीर तेंचे 10 म्हयन्याचे PF आहा तेही तेंचे घालूंक ना तेंकां. सो सगळ्यात आमी एक जस्टीस मागता गव्हर्मेंटाक की अशें जावचें न्हू की हो भायलो कोण येवन आनी अशें एक एकदां बंद करून जावचें न्हू. तेजी सगळीं हिंगा वयले सो हें आहा ऑफिसां बीन आहा सगळीं बंद आहा सद्या. आनी आमी खंय म्हणून सोदपाचें तें आमकां आतां काय तर आमकां थिंगा तेजो हें गावूंक ना, कॉन्टेक्ट गावूंक ना तेजो. पुलिसीन कंप्लेंट केल्ली तुमी? आमी ऑलरेडी पुलीस स्टेशनान अंजुना कंप्लेन घातली, थिंगा पणजे घातली, पूण तेजेर कांय एक्शन रजिस्टर जावंक ना कंप्लेन? आमची रजिस्टर म्हटल्यार तेजी हें कर हें जावंक ना, FIR अजून तेजेर जावंक ना तेजेर. जावंक ना. ओके. आनी हे आतां तुमचे ते कितले 1 करोड कितले आहा सगळे? 1.5 कोटी 12 वेंडर्साचे. कितें सप्लाय करताले तुमी तांकां? हांव वेजिटेबल एंड फ्रुट्स करताले, तशेंच आमचे सगळे ग्रोसरी करताले, चिकन मटन करताले, मागीर प्लास्टीक डिस्पोजल थोडे करताले, थोडे जायते सगळे आहा ते 12 वेंडर. तुमकां बंद केलें तेन्ना मेळकूच ना तुमकां ते मागीर बंद केलें तेन्ना? ते बंद करतना आमकां थिंगा काय तेंचो कॉन्टेक्ट म्हटल्यार ते मॅनेजमेंटाक विचारले, ते म्हणटा ओनराचेर कंप्लेनी घाला म्हणटा, केस करा म्हणटा. पूण आतां हॉटेल बंद आहा न्हू? हॉटेलां बंद आतां 2 फेब्रुवारीक तेजो कॅसिनो बंद जालो. ह्या फेब्रुवारीक बंद जालो? हय, 2000. गोंयांत नवी गोंय काँग्रेस पक्षाची स्थापणूक जाल्ल्यान राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण जावपाक लागल्या. गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन कसलो संबंद ना आनी ही गजाल काँग्रेसचें अंतर्गत प्रकरण आसा अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान म्हटलां. जाल्यार मिकी पाशेकरूय नव्या पक्षाचेर टिका करीत ही अस्वस्थ लोकांची तयार जाल्ली पार्टी आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप केला. आनी सरकार सगळें गोंय विकून काडला सरकारान. आनी ओपोजिशना भितर अंदाजुंदी आहा. ओपोजिशन पक्ष हे जाता, नवो पक्ष जाता, आनी कितें जाता कुफुनाव जाता. सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर. हो हांव चार्ज कित्याक करता? आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नकळो, पूण तुमी चॅक करा. पंचायतींक NOC मागिल्ली आहा. NOC कितें मागल्या की टाटा पावर आनी मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कन्सेंट फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटीज विदिन द स्टेट ऑफ गोवा for grant of license to the Tata Power Company Limited for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप, अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, ओवरहेड केबल्स घालपाक, पोल घालपाक, सगळे पयशे सरकारान मोडप आनी डिस्ट्रिब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पावरान करप. हे कितें म्हणजे गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान. होच प्रस्ताव
गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हॅज said that we will throw this in the dustbin, that the cabinet will decide not to accept this Tata Power's call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivkumar can do it there, why is the double engine Sarkar not doing it here? Cabinet meeting kaal घेतल्या chief minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? Electricity Commission. There may be a commission. My information is the Chief Engineer Power of Goa has opposed this vehemently. Yet somebody is trying to bring this through the back door. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.